जिविताची वाज येयला ह्या संवसारान कांयच बरेंपण ना कोणाक तूं कितलोय बरो कर पूण तो तुका फकत घात आनी दूख दिता ह्या संवसारान रावन कांयच फायदो ना हांव म्हजो जीव सोंपयता राव शेरल तशें करिनाका सुसायड इज नॉट दी आन्सर कोण सोंसता तोच जाणा तुका म्हणपाक सारकें सोंपें सांग न्ही म्हाका कितें जालां तें हांवें फकत संवसारान मोग दिला पूण कोणेंच कांयच बरेंपण म्हाका दिवंक ना ह्या संवसारान घात आहा फकत कालीज तोडपी लोक आहात आनी म्हाका खऱ्यांनीच रावपाक नाका हांव तुका एक वस्तरीची कोरी खबर सांगता खरें म्हणल्यार आमी रॉंग जाग्यार खुशालकाय सोदतात पूण तो आमकां एक मनीसूच दिवंक शकता आनी जेन्ना आमकां तो मनीस मेळटा तेन्ना आमकां खरी खुशालकाय कितें ती कळटा तूं कितें उलयता म्हाका कांयच समजना खंयचो मनीस हांव तुका एक वस्तरीची कोरी खबर सांगता आनी त्या मनशाक तुजें काळीज वळखतलें एक 12 वर्सां रोगपाटाचें दुयेंस जाल्ली बायल आसली हांवें कितले दोतोर केले जायतीं वखदां घेतलीं पूण कांयच बरें जायना म्हज्या जिवितांत 12 वर्सां जालीं हांव एक कोर्स सोंसता सगळ्यांनी म्हाका पयस केला म्हजेशीं आनी कांयच उलोवंक ना दोतोराक दिवंक सगळे लोक म्हाका शापीत म्हणटा म्हाका जायना हें सोंसूंक तुवें केन्ना जेजूचें उतर आयकलां हांव ताजो शीस म्हाका सगळो लोक पयस करता जेजू जो इतलो पबीत जावन आसा तो म्हाका लागीं घेतलो तो हेर मनशांच्या भाशेन मातूय न्ही तो वेगळोच जावन आसा तो पिडेवंतांक बरो करता आनी पातक्यांक बक्षिता तो तांचें जिवीत बदलता खरें म्हणल्यार तो मोग आनी शांती म्हाका लोक वायट म्हूण पाचारताले पूण ताणें आपल्या मोगान म्हाका भरून म्हजें जिवीत बदललें पोर म्हाका ताजेशी पूण थंय खूब लूट आसतली लोकांची तरी तूं ये आनी पडे हांगा तर खूब लूट आसा पूण हांव फक्त ताच्या अंगवस्त्राक हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली तुज्या भावार्थान तुका बरी हांव बरी जाली देवान म्हाका हात लायलो हांव आनी शापीत उरूंक ना म्हजें दुयेंस उरूंक ना हांव बरी जाली तो शेर तुका कितें दिसता ह्या वस्तूची परिस्थिती कशी बदलली तुका खबर ना हांव आख्खे पातकान बुडला म्हाका जेजू कित्याक म्हण लागीं घेतलो जेजून सांगता तो धार्मीक न्हय पूण पातक्यांक आपोवन बऱ्या मार्गार चलोवंक आयला तो जेजू जेन्ना तूं ताका आपयतलें तेन्ना तो तुज्या येवन तुजी सगळीं पातकां पुसून तुका एक नवें जिवीत दितलो जेन्ना तूं ताका आपयतलें जेन्ना तूं ताचेर विस्वास घेवतलें तेन्ना तुज्या काळजांत ताचो मोग तूं अणभवतलें आनी जी खुशालकाय आनी जी शांती आमी सोदता आमच्या आख्खें जिवीत तें तूं अणभवतलें जेजू हांव पातकी म्हाका तुजी गरज आसा जशी तुवें त्या वस्तुरेक हात लायलाय तशेंच आयज तूं म्हज्या जिविताक हात लाय हांव जाणा ह्या संवसारान जियेतलें जाल्यार म्हाका कांयच उरना पूण म्हाका तुजी गरज आसा म्हाका एक डिफरंट खुशालकाय महसूस जाता हांव जाणा जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हणून म्हजें जिवीत ताणें बदललें आनी हांव जीव दिना ह्या संवसारान जियेवपाक म्हाका आतां अर्थ आसा कित्याक म्हाका जेजू मेळलो तूं केन्ना जेजूक मेळला आयक हांव तुका म्हजी खरी खबर सांगता
आनी ताच्या वरवीं तुजे कालीस त्या जेजूक वगतले. ही जावन आसा धाकटुली काणी जी आमी मनशांनी आमच्या जिवितान खंय नाल्यार खंय अनुभवलात आसतली. आमी सगळीं जाणात आमचें जिवीत जेजू विरेंत कशें आहा तें सारकें खाली आनी मेळेपणान बुडलेलें जिवीत आमचें आसलें. पूण आमकां जेन्ना जेजू मेळलो आमकां मार्ग सोद आनी जिवीत मेळ्ळें. हालेलुया. आनी ही काणी जावन आसा जें हांगा घडलां तें एक टायम आमच्या जिवितान घडलां आनी आयज आमकां उजवाड मेळलो आसा जेजूचो. पूण केन्ना आमी चिंतलां जायते लोक अशे आहात ह्या संवसारान जे काळोखान आजून चलतात. कितले लोक ड्रग्सान सांपडल्यात, कितले लोक रिलेशनशीप चेंज करीत असतात, कितले लोक सुसायड करतात. हाचें कारण एकूच जावन आसा की तांच्या काळजान जें खालीपण आसा ते ह्या संवसाराच्यो वस्तू केन्नाच व्हरूंक पावना. तांकां फकत जेजूची गरज आसता आनी जेजूचें उतर सांगता की ताणें आमकां बेसांवाचें कारण केलां आनी तें बेसांवाचें कारण हें जावन आसा जी धन संपत्ती स्वर्गीची धन संपत्ती जो जेजू क्रिस्त आमच्या काळजान आसा आनी जेन्ना आमी हें लोकांक दितात व्हरून तेन्ना आमी बेसांवाचें कारण जाता. जेजू मनीस जालो कित्याक आमी मनशाची बोध जी मनशाची आसा ती ताची भुरगीं जावपाक देवाची भुरगीं जावपाक. सो हे नेवे वरोस एक निचो घेवया. जावं तो कोण शॉपकीपर ओ फीश मार्केट ओ खंयच्या जाग्याचेर आमी वयतात जाणा जावं की दर एक मनीस ह्या काळोखाच्या शक्ते कडेन झगडटा. ह्या वर्सां जायती सुसायड जाल्यात कारण फकत तेंचे कडेन जेजू केन्नाच पावना. सो हे वर्स 2024 जे आमच्या मुखार येता आमी निर्णय घेवया की मॅक्सिमम लोकांक आमी जेजूची खरी खबर परगट करपाक आनी हो जी काळोखाची झूज आमी जिखपाक जेजूच्या नांवान